गोविंद बाबा, हायकोर्ट ऑर्डर आयला तितून अशें आयला की जे ऑफिसर्स त्या वेळार जे विदाउट टेंडरींग हे कला अकॅडमीची जी तेन्ना ऑर्डर दिल्ली, सो तेजेर आतां इन्क्वायरी जातली जावं कित्याक लागून तेंच्यांनी दिले तेजेर फूल इन्क्वायरी जातली. सो हाजेर तुमचो टेक कितें? एज तेदे वेळावयलो हांव कला अकॅडमीचो चेअरमॅन आनी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचो मंत्री ह्या नात्यान हांव वारंवार सांगत आयिल्लो आशिल्लो आनी आजूय हांव परत तें सांगता की कला अकॅडमी एज अ ओनर एज अ नात्यान आमी कला अकॅडमीचें रिनोवेशन करपा खातीर PWDक एज अन एजन्सी म्हणून आमी अपॉयंट केल्ली आशिल्ली आनी तेदे वेळाचेर आमचें काम सोंपिल्लें आशिल्लें. परंतु बरेचशा जाणांनी एज अ हांव मंत्री आसा आनी कोण हे लोक जेंकां टॅक्निकल गोश्टीची कांयच ज्ञान ना अशा लोकांनी एज्युमींग दॅट टेंडर कला अकॅडमीन काडिल्लें आसा किंवा नॉमिनेशन बेजिसाचेर दिल्लें आसा किंवा आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर ह्या नात्यान हांवें तें सगळें तांकां दिल्लें आसा अशे तरेचो चौफेर टिका गोविंद गावडेचेर तेद्या वेळाचेर केल्ली आशिल्ली. पण आयज हायकोर्टान तो निर्णय जो दिल्लो आसा आनी हांव तेजेर सद्या व्हडलें कांय उलोवपाना, पूण हांव इतलेंच म्हणटलो की जे लोक टिका करताले आज ते रंग बदलना. म्हणजेच हांव वारंवार कितें सांगत आयिल्लो हेवूय लोक तितलेच इनवॉल्ड आसा. तांकां कला अकॅडमी कडेन मोग कांयच ना. तांकां गोविंद गावडेचेर फोग काडपाक आशिल्लो कोणाचे तरी सांगण्या वयल्यान. तितून आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे थिंक टँक वाले सुद्दां तितून आहा आनी ते वारंवार हांव एक्सपोजू करतलो. हेजे पयलीं हांवें ऑलरेडी उलयलेलो आसा. जे लोकांक हेंच्यांनी ते घट धरा सोडू नाका अशें म्हणून सांगिल्लें आसा म्हणजे तांकां ह्या लोकांक सगळ्यांक गोविंद गावडेची एलर्जी आशिल्ली. म्हणजेच ह्या हायकोर्टाच्या निकाला वयल्यान किंवा जजमेंटा वयल्यान अशें दिसता की गोविंद गावडे फक्त एकंदरीत 4.5 वर्सांक टार्गेट केल्लो आसा. बीइंग मी एज अ आर्टिस्ट, बारीक आर्टिस्ट, आमी कितें व्हडले आर्टिस्ट न्ही, त्या माचयेचेर आनी काम केल्लें. ज्या कला अकॅडमी विशयी म्हाका मोग आसा त्या कला अकॅडमीचे हे जे कोण आर्टिस्ट म्हणटात पळय न्ही, त्यांचे पयलू 6 म्हयने पयलू PWDक आमकां हे काही गोष्टी करपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पत्रव्यवहार करून मोकळे जाल्ले आशिल्ले. सपोज म्हाका जर कला अकॅडमीचें जर कांय पडनाशिल्लें जाल्यार त्यो काही गोष्टी हांव PWDक बरयशोच नाशिल्लो. त्या PWDचे जेदे वेळाचेर मिटींग जाताले तेदे वेळाचेर इन्क्लुडींग परत एकदां हांव रिपीट करता की आजचो PCचेर सुद्दां हांवें बऱ्योचश्यो काही गोष्टी मार्मीक हांवें टिका केल्ली आशिल्ली, पण बैठकीक टिका केल्ली आशिल्ली. हितून बरेचशे ऑफिसरांक खबर आसा आनी हे केन्ना सुरवात जाता आसतनाच. पूण ते बरेचशे लोकांक काही गोष्टी खबर ना. आज कला अकॅडमीचेर म्हागेल्यान जवळ जवळ 18 जून पासून कला अकॅडमी हांव चेअरमॅन किंवा मंत्री म्हणून ना ते आज पर्यंत खंयच्याच आर्टिस्टान किंवा खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन म्हणून किंवा जे कला अकॅडमीचेर आनी म्हजे मंत्र्याच्या खात्याचेर उलयताले तांचो आज आवाज ना, बंद जाल्लो आहा. म्हणजेच हेंचे कितें टार्गेट जेंकां दिल्लें आहा पयलीं, हांव म्हणटलो सुपारी हेंकां दिल्ली आशिल्ली पयलीं, ती सुपारी म्हाका दिसता आतां उगडी पडिल्ली आसा का ती सुपारी पिड्यार जाल्ली आहा तें म्हाका कांय खबर ना. हल्लीच आनी तुमी तितून म्हणजे एज अ स्वप्नील म्हणून जर आसत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ताकाय सगळ्यो काही गोष्टी खबर आशिल्ल्यो, कारण तुवें बऱ्योचश्यो काही गोष्टी लोकांक कला अकॅडमी विशय दाखयलेले आशिल्ले. पूण आज खंय मुखार कलाकार आसतले का ते सगळे सेट जाल्ले आसतले तें आनी फुडें कळटलें. पूण म्हाका दिसता एकंदरीत काल 2 दिसां पयलू सुद्दां व्हडलो कितें एक इशू थंय जाल्लो आसा आनी जे कोण उलयताले पळय न्ही त्यांच्याच नाटकान भितर जाल्लो आसा, पूण केन्ना काय उगड्यार आयलें ना. हेजो अर्थ हे अशें जाल्लें आसा की हेंकाच मुखार काडिल्लें आशिल्लें
आनी म्हणून हांव म्हणटलों की आज तरी हायकोर्टाच्या जजमेंटाच्या वयल्यान आज एक गोष्ट जाता की इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द PWD ऑफिशियल्स कोणाक टेंडर प्रोसेसान दिवप का नॉमिनेशन बेसिसाचेर दिवप हें सगळेंच तांची जबाबदारी आशिल्ली. म्हणूनच हांव इतलें म्हणटलों की म्हजी परत एकदां एज अ मिनिस्टर हे नात्यान आमची क्लियरली कॅबिनेट नोट आसा. हें म्हाका दिसता प्रुडंटान सुद्दां लोकांक जाहीरपणान सांगिल्लें आसा की इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द PWD डिपार्टमेंट आयदर टू फ्लोट द टेंडर through the process or on the nomination basis, because the quality and the standard of work has to be given by the officials. आमची जबाबदारी फक्त कला अकादमी एज अ आणि मिनिस्टर ऑफ द आर्ट अँड कल्चर म्हणून जी म्हजी जबाबदारी आशिल्ली ती काम सारकें जाता व ना जाता आणि काम सारकें जावना म्हणून आमी वारंवार पत्र व्यवहार केल्लो आसा. तोंडान बिडान आमी कांय उलयलें ना. हेच्याच अर्थान हें अशें दिसून येता की म्हाका कोणी सांगपाची गरज ना. म्हजी जबाबदारी म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा ती म्हाका खबर आसा आनी म्हणूनच वारंवार ह्या गोष्टीक हांवें काही गोष्टी सांगिल्ल्यो आसा. मुखार जें कितें येता ते नंतर तांकां टायम दिल्लो आसा. हायकोर्ट हेज गिवन 8 days ऑफ टायम तुमची म्हणणें कितें आसा तें प्रेझेंट करपा खातीर. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसात. पूण तुमी तेन्ना कला अकादमी कडल्यान तांकां लेटर केलें की बरो तो कोण तो कॉन्ट्रॅक्टर दिया, सो तो एक्चुअली टेंडरिंगान बरो आणि हे तशें जायना न्ही. सो म्हणून तांच्यांनी हांवें कितें सांगलां तांकां, आमी कितें सांगिल्लें म्हाका कला अकादमी बरी जावपाक जाय. ती तुमी प्रोसिजर म्हाका खबर ना न्ही. कला अकादमी जर आसली जाल्यार कला अकादमी इज गोइंग टू फ्लोट द टेंडर. म्हजे आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट टेंडर फ्लोट करता आशिल्लें. आमकां PWDची कित्याक गरज आशिल्ली हो विशय न्ही रे. बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट आणि ते एक्सपर्ट असल्या कारणान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी तांच्यानी. तेन्ना तुम्ही एक्चुअली PWD डिपार्टमेंटाक डिफेंड करताले तेन्ना तुमचो जो व्हडलो शहाजहान जो तुमचो स्टेटमेंट येयलो तो ह्याच गजाली वयल्यान येयलो की टेंडर करून तेन्ना ताजमहल करून आशिल्ले. एक गोष्ट हांव सदांच सांगता, हांव परत तुमकां सांगतलो की ज्या सरकारान आमी भितर आसा त्या वेळाचेर म्हाका सांग पळया आपल्यो भितरल्यो न्ही हांव म्हणना की सरकाराक गोविंद गावडेचेर टिका केली किंवा सरकाराचेर टिका केली किंवा त्या वेळाचेर PWD मंत्र्याचेर टिका केली किंवा चीफ मिनिस्टराचेर टिका केली. हितून कितें फरक आशिल्लो ना न्ही रे. शेवट म्हज्या जाग्याचेर तुमकां दवरून पळया तुमी कितें करता आशिल्ले हो विशय आहा. सो त्या एंगलांतल्यान जर गोविंद गावडे जर म्हणजेच तांकां ज्ञान ना. PWD म्हाका दिसता बरेचशे आनी आज पर्यंत हांव एप्रिशिएट करता जे टेक्निकल जेंकां नॉलेज आहा. खंयच्याच इंजिनियरान खंयच्याच आर्किटेक्टान खंयच्याच मनशान जो शिकिल्लो आहा तेणेन ह्या कला अकादमी एक शब्द काडले ना. कारण तांकां पूर्णपणान खबर आशिल्लें इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कला अकादमी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द PWD ऑफिशियल्स. तांच्यांनी ही जबाबदारी घेवपाक जाय हें आसा ओपन. पूण तुवें जो आतां म्हाका प्रश्न केल्लो आसा शहाजहान ताजमहाल बीन आहा पळय न्ही ह्यो सगळ्यो राजकीय वैरांतल्यान निर्माण जाल्ल्यो काही गोश्टी आसा. म्हाका एक सांगुया ज्या मनशांनी हें सगळें ओपन जें केल्लें आहा तेणे आज कित्याक उलयलें ते फाटले फावटी एक विधानसभा गेली मरे ताचेर कित्याक तेंच्यांनी मत केलें. म्हणजे हें सुद्दां सेट जाल्लें आशिल्लें. आतां ते कितें उलोवं आतां ते बदलो ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी म्हाकाय खबर आहा. मदीं तांची खबरूच नाशिल्ली. म्हणजे तांचेर फक्त एक टास्क दिल्लें आशिल्लें गोविंद गावडेक टार्गेट करपाचो. पूण अशें दिसतालें की सरकाराचेर जेन्ना येतात तेन्ना तुमी तांकां डिफेंड करताले पूण जेन्ना गोविंद गावडेचेर येयले तेन्ना गोविंद गावडेक डिफेंड करपाक कोण हांवें केन्नाच हांव सदांच असो मनीस सरकाराचेर येता तेन्ना तुवें कितें म्हणलें हांव तांकां डिफेंड करतालो. गोविंद गावडेचेर येता हांव तांकां डिफेंड कांय करनाशिल्लो अशें तुजें म्हणणें आहा. ना ते तुमकां डिफेंड करिनाशिल्ले अशें दिसता. कोण सरकारा वटेच्यान तुमचेच वांगडी म्हणून हांवें म्हणलें न्ही रे. म्हणून हांवें तुका म्हणलें न्ही रे कितें फक्त एक गोंयचो एक मुख्यमंत्र्यान प्रत्येक वेळाचेर कारण ताका खबर आशिल्लें की ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी कला अकादमी किंवा आर्ट अँड कल्चराच्या निगडीत ना. फक्त गोंयचो मुख्यमंत्री एकूच गोविंद गावडे बरोबर उबो आशिल्लो. हांव प्रत्येक फावटी सांगता आनी हेंवूय तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान स्टेटमेंटूय केल्लें आहा
पूण हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की जेंकां खरें ज्या सरकारान भितर आज पक्ष म्हणून ज्यो काही गोश्टी उलयतात त्या वेळाच्यान उलयता तेच लोक कारणीभूत आहा हें सगळें मोठें करपा खातीर संपादकाक फोन काही मोजके एक संपादकाक फोन ह्याच लोकांचो गेल्लो आशिल्लो कळ्ळें न्ही दाबून धरा म्हणून केन्ना म्हणून स्लॅब बीन कोसळलेलो तेन्ना म्हणजे जण परत एकदां म्हणटा की गोविंद गावडेच्या बापायन तो स्लॅब घातिल्लो आशिल्लो म्हणजे हो सगळो विशय आहा म्हणजे आज हेंचे पितळ उगडे पडिल्ले आहा आज हेंचो कांय एक शब्दूच ना कला अकादमीचेर दॅट मिन्स तांकां कला अकादमीचो मोगूच ना थोडे आपले म्हणटाले की कला अकादमी आपली आवय आतां आवय खंय गेली हो गोंयचे आनी हे मुडभर लोक रे हेंकां समाजान भितर स्थानूच ना लक्षांत धरा हेंकां समाजा भितर स्थानूच ना हें हांव म्हणटलो आयज खंय गेली तांची आवय आयज आवय रडना हो प्रश्न बरो म्हजो ह्या एंगलांतल्यान आज विचार जर केलो जाल्यार सबंद गोंयच्या लोकांक आयज खबर आहा आनी खऱ्या अर्थान एक गोश्ट हांवूय तेवूय म्हणटलो बऱ्यो गोश्टी जाल्यो त्यो तांकां कळना आज येदे व्हडलें उदक झिरपतालें तें बंद जालें तेजेर कोण कांय उलयना त्योय काही गोश्टी बऱ्याचे वायटाचे बरोबर बऱ्यो काही गोश्टी हें करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा ताजेर हांव कांय उलोवपा ना लेट द कोर्ट मे डिसायड ऑन इट इन द कमिंग डेज देन आय टॉक पूण ते कॅबिनेटान पास जाले न्हू नॉमिनेशन वेचन सो कारणीभूत हे सगळे मंत्री परत एकदा सांगता तूं परत त्यो काही गोश्टी घुसपागून करूं नाका ऑलरेडी तुज्याच चॅनलान ऑलरेडी लोकांक सांगिल्लें आसा कॅबिनेट नोट आनी ताणें म्हाका सांगलां की म्हाका खबर आसा आपूण फायंड आउट केल्लें आसा आमचो प्रमोद बाब आचार्य हाणें की कॅबिनेट हॅज क्लियरली मेन्शन either on nomination basis or the tender process. It is a responsibility of the engineers. So solely PWD department. Yeah, it is their responsibility. It is their responsibility. Okay. आम्ही काय उलोवपाक शकना ताचेर कितें आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.